की चडशा भागात जायते जाण हे आपले पॉलिटिकल अस्तित्व परत अजमोवपा खातीर खूब जाण भोंवत आसात. तुम्ही विश्वास दवरात म्हजेर, तुम्ही विश्वास दवरात भारतीय जनता पार्टीचेर, तुम्ही विश्वास दवरात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचेर, ज्यांच्या ह्या सरकाराच्या कार्यकाळात पुराय विकास हो पेडण्यातूच न्ही पुराय गोंयांत आनी देशात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जर खंय जाला आसत जाल्यार तो गोंयांत जाला. आनी कितें जालां तें सांगता. रस्ते आसतले, लायट आसतले. हांव इतकेंच म्हणना, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पासून पत्रादेवी ते पोळ्या पर्यंत आसलेलो नॅशनल हायवे ज्या रस्त्याच्या देखून आमी आज मिटींग घेता, हो रस्तो पयलीं केदो आसलो तुमी सगळ्या जाणांनी पळयला. आनी पत्रादेवीच्यान जर आमी काणकोण वचपाचें जर जालें आसत जाल्यार आमकां कितलो वेळ लागतालो तुमकां खबर आहा? 5 वरां लागतालीं पत्रादेवीच्यान आमकां काणकोण वयता पर्यंत. आज आमी 3 वरांनी पावता आनी फुडल्या थोड्या दिसाच्या भितर आमी फक्त 2 वरांनी पावतले. मांडवीती न्हंयचेर बांदलेलो 3रो पूल आनी जुवारीचेर बांदलेलो 2रो पूल हो कितली व्हडली डेव्हलपमेंट आहा तें सांगता तुमकां. आनी इतकेंच न्ही, धारगळ आशिल्लें आयुश हॉस्पिटल तुमच्या तेकोन जें आसा, तुमी कोणी कितले जाणांनी भितर पळयला म्हाका खबर ना. इट इज अ 5 स्टार हॉस्पिटल फेसिलिटीज. पुराय त्या हॉस्पिटलांत पुराय देशांत अशा पद्दतीचें आनी दुसरें हॉस्पिटल ना जें आमच्या धारगळे हांगासर आसा. हे पेडणेकारां खातीर बरी व्हडली गजाल. डेलिव्हरी पासून बाकीच्यो सगळ्यो गजाली तर आयज फुकट जाता इतक्या बऱ्या हॉस्पिटलांत, जाल्यार तेजो फायदो आमी कित्याक घेवचो न्हू? हांव पयर सहज पळयतालो, आतां पळोवपाक म्हणून गेल्लो, डेलीचे डेली 1000च्या पेक्षा चड पेशंट थंय येता. अर्दे पेशंट महाराष्ट्रांतल्यान येता, अर्दे पेशंट घडये कदाचित आमी लागीं रावता, आमकांच खबर ना थंय कितें कितें आहा तें, आमी केन्ना वचूंकूय ना. बट तेन्ना जेन्ना आमकां गरज आहा तेन्ना तेजो फायदो करून घेवप हें आमचें काम आसा. बरेच जाण विचारतात कितें डेव्हलपमेंट जालें काय म्हणून. जेका दिसना ताका कोण सांगतलो, जे न्हिदल्या ताका कोण उठयतलो, जेका जागे आहा, जेका दोळे आहा ताकाच विकास दिसतलो. गोंयांत फाटल्या 6 वर्सांच्या म्हज्या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात गोंयांत जवळपास 8 नव्यो इन्स्टिट्यूशन जाल्यो, ज्यो आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करपी इन्स्टिट्यूट आसतल्यो. IIT आसतली, NIT आसतली, नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स कॉलेज, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ, MIT इन्स्टिट्यूट, पारूल इन्स्टिट्यूट, गणपत इन्स्टिट्यूट आनी नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट. ह्यो कित्याक सांगता तुमकां हांव? घडये कदाचित आतां आमची भुरगीं जी 5 वर्सांची आसा, 10 वर्सांची आसा, ती जेन्ना फुडलें शिक्षण घेतली तांकां ह्या वेगळ्या पद्दतीचें शिक्षण घेवपाची सोय आमी गोंयांत आज एवेलेबल करून दिल्या. हें शिक्षण घेवपाक तांकां भायर वचपाची गरज ना. ट्रेडिशनल एड्युकेशन आतां घेवपाचे दीस सोंपले. आतां नवें एड्युकेशन घेवपाक जाय तें शिक्षण आज म्हज्या सरकारान आमच्या हांगासर एवेलेबल करून दिल्या. हाका म्हणटा डेव्हलपमेंट. आनी ही डेव्हलपमेंट करपाक आमी संकुचीत वृत्तीन म्हाका कितें मेळटलें हाचो विचार करिना. आमी गोंयच्या लोकां खातीर कितें जाय, गोंयच्या भुरग्यां खातीर कितें जाय हाचो विचार करता. म्हणून म्हटलां हांवें जिल्हा पंचायत आमी निवडून दिया म्हणटा आसतना आमी जिल्हा पंचायतीच्या वतीन कितें कितें करूं शकता हें तुमच्या मुखार दवरलां. आमी बेश्टेच येवन कमळाक मत मार म्हणून सांगना. आमचो व्हिजन तयार आसा. गोंया खातीर फुडल्या 25 वर्सांचो व्हिजन कितें हाचो डॉक्युमेंट तयार केला. आनी फुडल्या 25 वर्सांक ह्या गोंयांत कितें करतले हाची सुरवात आमी आतां केला. तेजो फावंडेशन स्टोन आमी घातला. तुमी जर गोंयच्या ITयांनी वचून पळयशात जाल्यार गोंयांतल्या 12 तालुक्यांतल्या 12 ITयांनी आत्तां सध्या टुरिजम रिलेटेड हॉस्पिटॅलिटी नांवाचो नवीन कोर्स सुरवात जाला. ह्या टुरिजम रिलेटेड हॉटेलांनी पयलीं फक्त गोंयच्या भायले भुरगे कामाक येताले, ते आतां गोंयचे भुरगे लागपाक लागले. कारण हो कोर्स आमी ITयांनी सुरवात केलो ताका जेणे करून तांकां जॉब हांगा मेळपाक लागले. अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो संदी आमी हांगासर मेळोवन दिवपा खातीर आमच्या सरकारान सदोदीत कार्यरत आहा. वदर तेणी ज्यो सगळ्यो सांगल्यो स्किमी, तेणी सगळ्यो योजना ह्यो पयलींच्या सरकारान खंयच्या चालू करूंक ना. ना काँग्रेसीन करूंक केन्ना किंवा ना त्या आम आदमी पार्टीन. तांचो मुख्यमंत्री आमकांय नका कितें सांगतलो तरी तो पेडण्यान बी येवंक ना दिसता. तो थंयच सालसेतीन घुसपाट्टालो. ज्या मुख्यमंत्र्याक म्हणजे करप्शनाच्या नांवा सकयल भितर उडयल्लो तेणी आमकां गोंयांत येवन कांय सांगपाची गरज ना. हांगा तो गोवा फॉरवर्डवालो भोंवपाक येता पळय हांगासर, तेणी आमकां सांगपाची गरज ना आमच्या पार्टीन कितें काम केलां आनी आमच्या पार्टीन गोंयचो विकास कितलो केला हो तुमच्या मुखार आहा. त्या खातीर हांवें सांगलें लोकांच्या सांगता त्या भूल थापाक बळी पडूं नाका. उरलेल्या लोकांक तुमी सांगात भारतीय जनता पार्टीक मत कित्याक मारपाक जाय. भारतीय जनता पार्टीचें मत जे कमळाचेर मारता तें फक्त राघोबा कांबळीक न्ही, तें मत आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर आसा. जे भुरगे आमचे आतां आसा ताच्या फ्युचरा खातीर आमी मत
मत मारता, गोंयच्या विकासा खातीर आमी मत मारता, भारत देशाच्या विकासा खातीर आमी मत मारता, आमी हे भारत देशाचो फ्युचर घडोवपाक मत मारता. म्हणून हांवें सांगलें गोंयांत ऑलवेज वेगवेगळ्यो स्किमी वेगवेगळ्यो योजना ह्यो फक्त आमच्या सरकारान हाडल्या. ताका धाडपाचें काम म्हाजें, कारण आमी जेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्यान उबो करता तेन्ना ताका रात आनी दीस लोकां खातीर काम करप फुडलीं 5 वर्सां हें ताचें काम आसा. म्हणून आमी जिल्हा पंचायत उबो करता. हांगा कोणी तरी उरलेले जिल्हा पंचायत सदस्य जे उबे केल्ले आहा ते परत एकदा आपलें राजकीय भविश्य आजोवपा खातीर केला आसतलो. दुसरो कोण तरी निवडून उबो रावला आसतलो, पळया मोठो लागल्यार लागलो म्हणून कोण तरी लावलो आसतलो. कितें आनी कितें मेळटलें, म्हाका कितें मेळटलें हेचो विचार करता आसतलो. बारीक बारीक कॉन्ट्रॅक्ट कितें घेवन आपूण कितें करता आसतलो. भारतीय जनता पार्टीचो जिल्हा पंचायत सदस्य जो आपल्या जिल्हा पंचायतीच्या निधींतल्यान तुमी सांगता ती कामां करपा खातीर आयज आमच्या बीजेपी सरकारान जे काम केल्लें आसा ते तुमच्या दोळ्या मुखार आसा. जे आयज आमच्या पेडण्यांक लागून आयज बऱ्यान बरे प्रोजेक्ट केल्ले आसा. जे आयज आमचे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मानवत इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, तशेंच आमचे आयुष हॉस्पिटल, तशेंच आमकां खबर आसा 2 ब्रिज ऑलरेडी आतां काम चालू आसा, जे म्हणटा दारगळी 2 खांब्या कडेन आनी परसवड्या. तशेंच आमकां आयज चांदेल आमच्या ब्रिजूय दिल्लो आसा, तोय बी काम चालू केल्लें आसा. तशेंच आयज आमचे उदकाचे प्रॉब्लेम आख्खे पेडण्यांक लागून, तशेंच तालुक्याकूय म्हाका दिसता आयज उदकाचे प्रॉब्लेम ना. जे आयज आमकां चांदेल आमकां सपोर आयज बऱ्यान बरो 17 MLD हो प्लांट दिल्लो आसा. तशेंच आयज खुबशे आमचे स्ट्रीट लायट्स तुमकां खबर आसतले, आयज पेडण्यांत स्ट्रीट लायट चडशे नासलेले भितर, ताका लागून आयज आमकां बऱ्यान बरे स्ट्रीट लायट्स आमचे 1500 पोल्स दिल्ले, सगळ्या गांवांनी स्ट्रीट लायट्स दिले. तशेंच आमचे 100 करोडचे अंडरग्राउंड केबलिंग हे दिले. अशे खुबशे आमचे पेडण्यांक लागून प्रोजेक्ट दिल्ले आसा आनी जे प्रोजेक्ट आतां चालूय आसा. तशेंच आतां थोड्या दिसांनी सगळे गांवांनी हॉट मिक्सूय चालू जातले. तशेंच तुमकां खुबश्यो गोश्टी आसात ज्यो आयज आमच्या महिलांक लागून जे आयज स्किमी आसात जे आमच्या सरकारान लाभयल्ले आसा ते सगळे जाण घेतात. तशेंच आतां हर एक घरान आमच्या सरकाराची खंयची नाल्यार खंयची स्कीम पावता. ताका लागून सगळ्यांनी एकजुटीन मेळून 20 तारखेर जे इलेक्शन आसा त्या दिसा सगळ्यांनी बॅलेट पेपर आसतलो. त्या बॅलेट पेपराचेर तुमी फकत कमळाकूच पळोवचें आनी कमळाचेर वोट करचें. आनी जेन्ना तुमी कमळाचेर मारतले तेन्ना ते वोट करतना सारकें मारचें, ते वोट खंय पिड्ड्यार करचें न्हू. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां 20 तारखेर तुमी भायर सरचें. तशेंच दुसऱ्यांकूय फॅमिली आसा बाकीच्यांक सगळ्यांक भायर काडपाची खूब गरज आसा. जे आयज हांगासर 2 जाण कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट रावलेले आसा, हे तुमकां खबर आसा. हेंच्यांनी काम कांय करूंक ना. जे अळमी कशी येतात तशे आयज हे हांगासर येयल्ले आसा. ताका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जे आयज दुसरे कॅन्डिडेट येयल्ले आसा तेंचेर लक्ष तुमचें आसचें ना. फकत आमच्या बीजेपी सरकाराचें जे आयज इतलें काम केल्लें आसा तुमकां लागून हेज्यावनूय बीजेपी सरकार खूब काम करूंक शकता. तुमचो आनीक स्ट्रॉंग हें जावंक जाय, सपोर्ट जावंक जाय. भारतीय जनता पक्षातर्फे जेन्ना हांव उमेदवार म्हणून सगळ्या लोकांच्या दारासमोर वयता तेन्ना म्हाका लक्षांत आयलें की भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान केल्ली जी विकास कामां आसा ती सगळ्यांच्या सामकार आसा. त्याच बरोबर समाजातल्या अगदी लास्टाच्या घटकाक शेवटचो जो घटक आसा न्ही ताचे खातीर ही कामां केल्लीं आसा. ती लोकांच्या समोर आसा आनी हे इतकी करत आसतना वेगवेगळ्यो येवजण्यो ज्यो सरकारान चालीक लायल्ल्यो आसा तातूंत गृह आधार आसा, लाडली लक्ष्मी आसा, दीन दयाळ स्वस्त योजना आसा. त्याच बरोबर वयोवृद्ध लोकां खातीर पेन्शन योजना सगळ्यांत म्हत्वाची. जे वयोवृद्ध आसा तांचे खातीर पेन्शन आसा. त्याच बरोबर उच्च शिक्षण जे कोण भुरगे घेवपी आसा तांचे खातीरय योजना आसा. म्हणजे तांकां इंट्रेस्ट फ्री लोन मेळटा उच्च शिक्षण घेवपी कोण आसा. त्याच बरोबर स्वताचो वेवसाय जर कोण करपी आसा एखादो तरणाटो जाल्यार ताकाय लोन मेळटा. आनी एखाद्याचो जर वेवसाय ऑलरेडी आसा जाल्यार तो वाडोवपा खातीर ताकाय बी लोन आसा. अशी कितल्योश्यो येवजण्यो आसात. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार हालींच स्टार्ट केल्ली
म्हजें घर ही योजना. तुमकां सगळ्यांक तिचें म्हत्व खबर आसतलेंच की तुमच्या स्वताच्या घरांत जरी तुमी रावतात तरी कांय घरां अशीं आसात की जी अजून मेरेन लिगल जावंक ना. ती लिगल करपाची योजना फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पक्षान हाडलेली आसा. इश्टांनो, ह्या योजनेचो जो फायदो आसा न्हू तो आज कदाचित तुमकां ना कळत, फुडल्या येताल्या काळांनी तुमकां तो निश्चितच कळटलो. तर ही अत्यंत महत्वाची योजना आसा जी भारतीय जनता पक्षान आमकां दिल्ली आसा. आमी सगळे भारतीय जनता पक्षाचे आभारी रावपाक जाय. आयज हे सगळे येवजणे हे सगळे विशय घेवन जेन्ना आमी लोकां समोर वतात, स्वता आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री तेय लोकां समोर वतात आनी तांचो आदर्श घेवन आमीच लोकां समोर वतात, तेन्ना लोक आमचें स्वागत करतात. येयात म्हणटात, तुमी आमकां बऱ्यो येवजण दिल्ल्यो आसा. हांव आज जवळ जवळ म्हज्या झेडपीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो 7 पंचायती, टोटल 8 आसा, 7 पंचायतीन हांव फिरला. सगळी कडेन आमकां बऱ्यापैकी उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळ्ळो. आनी तुमकां सगळ्यांक एक सांगपाचें उरून रावून गेलें, आमी एक काम केल्लें. 2005 जेन्ना आमचो मोपा एअरपोर्ट जाता म्हणून जालें, फामाद जालें, म्हणजे एक्चुअली जालें 2003, पूण 2005 जेन्ना लँड संपादन करपाक लागले, म्हणजे लँड एक्वायर करपाक लागले, तेन्ना आमचे लोक जे आसले, म्हणजे लागींचे वयर जे पठारावरचे वयर रावपी जे लोक आसले, तांचे कांय ज्यो मागण्यो आसल्यो, तांचे जे ग्रीवन्सीस आसले, ते ग्रीवन्सीस सरकाराक कोणी तरी भेटोवपाची गरज आसली आनी ते भेटोवपाचें काम 2005 हांवें केल्लें आसा. कळ्ळें न्ही. आमी एक समिती फॉर्म केली आनी त्या समितीच्या अंडर आमी तें काम केलें. त्या समितींत हांव सचीव आसलो, हांव सेक्रेटरी आसलो. सगळे करस्पॉन्डन्स आसले ते हांवें केल्ले आसा. म्हणजे 2005 ते 2011 मेरेन हांवें ते केल्लें आसा हे सगळें. त्याच बरोबर जेन्ना जनसुनावणी आसली, तुमकां खबर आसतली, मोपाचे त्या पठाराचेर, त्या पठाराचें नांव कोणाक खबर आसा? त्या पठाराचें नांव सुक्तळे म्हणटा आमी तेका. आमी सुक्तळे म्हणटा, सायटीक तो 12 जण. कळ्ळें न्ही. त्या पठाराचेर आमच्या लोकांचे जे कितें डिमांड्स आसा न्ही ते हांवें सरकारा फुडें मांडलेले आसा. आमी हें काम केल्लें आसा. ह्या सगळ्याच कामाच्या जोराचेर हांव तुमच्या सांगकार आयिल्लो आसा. सरकारान म्हाका आदार केल्लो आसा किंवा भारतीय जनता पक्षान म्हाका